नमस्कार. दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव संजना अंजुनकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. खण ब्लॉकांच्या ऑनलायन पावणेक गोवा फावंडेशनान घेतली हरकत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशा प्रमाण जायना पावणी म्हणटा गोवा फावंडेशन. इथेनॉल प्रकल्पा खातीर सरकारान मागयल्यात प्रस्ताव. संजीवनी साखर कारखान्याचे सुवातेरूच जातलो इथेनॉल प्रकल्प. मंत्री सुभाषाची माहिती. राष्ट्रीय खेळा सर्तींच्या टॉर्च रिलेंत भारताचो स्टार भालोफेकपटू नीरज चोप्रा जातलो वांटेकार. खेळा मंत्री गोविंद गावडेची माहिती. आयआयटी खातीर सांग्यार रिवणा नवी सुवात अधिसूचित. थळाव्यांचो आयआयटीक येवकार. पंचायत मंडळाचोय तेंको. सत्तरी मालान फुल्ले रोजांचे मळे. शेतकारांचो प्रयोग जालो यशस्वी. लोकांनी थळाव्या शेतकारांकडल्यान विकती घेवची. रोजा विभागीय शेतकी कार्यालयाचें आवाहन. आनी मडगांवच्या कदंबा बस स्टँडाची जावन रावल्या सामकी जवतिकाय. रस्त्याची दुरुस्ती करून नवी शेड घालपाची रिक्षेकार, पायलट आनी प्रवाशांची मागणी. आता खबरो विस्तारांत. खण ब्लॉकांच्या ऑनलायन पावणेक गोवा फावंडेशनान हरकत घेतल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशा प्रमाण ही पावणी जायना. हे पावणेंत आर्थीक गैरकारबार सुरू आशिल्ल्याचो आरोपूय गोवा फावंडेशनान केला. ताका लागून पावणेच्या खण मालाची येरादारी आडयात अशें पत्र गोवा फावंडेशनान खण संचालकाक बरयलां. संजीवनी साखर कारखान्यांत इथेनॉल प्रकल्प सुरू करपा खातीर प्रस्ताव मागयल्यात. तळावो आमदार तशेंच समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगले. इथेनॉल प्रकल्प सुरू करपा खातीर मुख्यमंत्र्या वांगडा 3 बसका घेतल्यो. ह्या बसकेंत संजीवनी साखर कारखान्याच्या जाग्यारूच इथेनॉल प्रकल्प हाडपा खातीर सकारात्मक निर्णय जाल्ल्याचे मंत्री सुभाषान सांगले. आमचे संजीवनी साखर कारखानो बंद पडलेलो आसा. तो बंद पडलेलो साखर कारखान्यामुळे 80% जे शेतकरी आसात ते सांग्यावेले आसात आनी त्या शेतकऱ्याचे आयज उसाचें पीक घेवप बंद केल्लें आसा किंवा बंद पडपाच्या मार्गार आसा. तांकां परत इथेनॉला सारकी एक फॅक्टरी, एक कारखानो हाडपाचो आनी तांची जी पिकावळ आसा, जे केन शुगर आसा, शुगर केन आसा, हे तांकां परत एक फावटी सुरू करपाक जाय आनी मोठ्या प्रमाणान आमी त्या दृश्टिकोनांतल्यान काम केल्लें आसा. 3 मिटिंगो जाल्ले आसात. मुख्यमंत्र्या बरोबर काल म्हजी मिटींग जाली आनी प्रस्ताव हो आयज पेपराचेरय येतलो, जाणे करून इन्वायट करतले एक पारदर्शक ट्रान्सपरंट वे वचपा खातीर. जे कोणाकय दिसता की इथेनॉल फॅक्टरी घालची ताचे खातीर तांच्यान प्रस्ताव मागयल्ले आसात आनी आमचे कांय कंपनी कडेन उलोवणी चल्ली आसात. गोंयांत जावपी 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या टॉर्च रॅली खातीर वर्ल्ड चॅम्पियन जॅव्हेलिन थ्रोवर नीरज चोप्रा येतलो, अशी घोशणा खेळा मंत्री गोविंद गावडेन केली. राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या फाटभुंयेर शेनवारा नावेलच्या मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियमाची पळोवणी केल्या उपरांत मंत्र्यान ही घोशणा केली.
आमची जी टॉर्च रॅली जी आसा ती टॉर्च रॅली आमकां हें करपा खातीर ताची सुरवात करपा खातीर ते दिसा आमचे नीरज बाब चोपडा हे आमचे भारताचे आज नामनेच्यान जगातले एक नंबर 1 जॅवलिन थ्रो जिमनॅस्टीक म्हणून तांचे आज नामना आसात. तेवूय आमी तांकां इन्विटेशन दिल्लें आसात आणि डेफिनेटली ऑलमोस्ट ही इज एग्री टू कम इन द स्टेट ऑफ गोवा अँड वी विल टेक दीस नॅशनल गेम्स टू अ व्हेरी ग्रेटर हायट्स. ताचे बरोबर तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की हो जो नावेलीचो कॉम्प्लेक्स जो आसा इज ऑल सेट फॉर द होस्टिंग द 37th नॅशनल गेम्स. ज्या जाग्याचेर 3 स्पोर्ट्स जातले. ऑफिशियल इनॉग्रेशनाचे पयलू ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचेर 23 तारखेक आमचो रोल बॉल ह्या गेमीन ह्या वेन्यू वयल्यान गेम्स नॅशनल गेम्साचे गेम्स किक ऑफ जातले. 23rd to 28, 30th to 3rd आणि 4th to 8 म्हणजे रोल बॉल, नेटबॉल आणि हँडबॉल अशा बास्केटबॉल अशा 3 आमकां डिसिप्लिन्स जे आसात त्यो ह्या नावेली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचेर आसात. बाकी सगळे आमचे एथलीट्स, टेक्निकल ऑफिशियल्स, प्रत्येक वेन्यूचेर आमी वेन्यू कमांडंट अपॉइंट केल्लो आसात. ताच्या सकयल एसिस्टंट कमांडंट आसात जे आमचे ब्युरोक्रॅट्स जावन आसात. ह्या वेन्यू कमांडंट हेच्या ओवरऑल गोंयचे इन्चार्ज म्हणून आमी आमचे रेव्हेन्यू सेक्रेटरी संजीत बाब आपले संदीप जॅकीस हेका आमी अपॉइंट केल्ले आसात आनी ही इज क्लोजली मॉनिटरींग ऑल दीस प्रिपेरेडनेस ऑफ द वेन्यूज. एज फार एज नावेली इज कन्सर्न म्हाका दिसता नावेली आमचो पयलोच कॉम्प्लेक्स आमचो रेडी आशिल्लो आनी आज हें जें काम आमचें चलता तें ओवरलेस टिमीचें काम चलता. ज्या जाग्याचेर डायनींग आसतलें, ज्या जाग्याचेर तांचें सॅटलायट किचन आसतलें, ज्या जाग्याचेर आमचे एथलीट्स लॉन्च आसतलो, ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी जितले आमचे हॉल्स आसा ते सगळे ऑक्युपाय करून आय थिंक दीस वील बी द व्हेरी आयडियल वेन्यू फॉर एक्झिक्युटींग दीस ऑल 3 डिसिप्लिन्स इन द स्टेट ऑफ गोवा. IIT प्रकल्पा खातीर रिवणा थळाव्यांचो येवकार. IIT जायत जाल्यार तरणाट्यांक रोजगाराच्यो संदी मेळटल्यो. ते भायर सांगे मालाचे उदरगती खातीरूय तांचो उपेग जातलो म्हूण थळावे सांगतात. पयलीं लोलया काणकोणा उपरांत सांग्यार उपरांत सत्तरी आनी आतां परतून सांग्यार असो गोंयचो प्रस्तावीत IITचो आतां मेरेनचो प्रवास. आतां सरकारान रिवणा IIT खातीर 11 लाख चौकोन मीटर जमीन अधिसुचीत केल्या. वचत ते थळाव्यांनी IIT खातीर विरोध केला. मात आतां एक खोशयेची गजाल म्हळ्यार सांग्यार रिवणाचे हे नवे सुवातेर IIT खातीर थळाव्यांचो येवकार. खूब जाण म्हणटाले की IIT येवन कितें जावपाचें आसा बरें आमच्या गांवांक. जाल्यार ह्या गांवांक आमी किल्लल्यात. ह्या गांवांक कितें आसा आनी कितें कमी आसा तें आमकां लोकां परस चड खबर आसा. ह्यो जमनीची आज खबर चल्ल्या ते जमनीक आमी भुरगेपणासान तेवटेन काण्णां आनी हेका कितें म्हणटा ते चुन्ना बिन्ना भोंवपी आमकांय त्या जमनीची आयडिया आसा. आतां भायले लोक कितें कितें हातूंत भितर सांगताले. हांव तुमकां एक सादी गोश्ट सांगता. हो 168(1) म्हणून पळय सर्वे नंबर आसा आतां, जातूंत भितर सगळ्यांत चड 6.5 लाख जमीन आसा. ते शिवाय 168(1)A, 1B आनी 1C हे 3 114 काडून पळयात. हातूंत मायनिंगाक तारकाराक ते मनशान 1.5 ते 2 लाख जमीन विकल्या स्क्वेअर मिटरांची. तुमकां पळयल्यार दिश्टी पडटलें. फर्स्ट ऑफ ऑल सांगतले म्हणल्यार आमच्या सांगेचो आमदार त्याच बरोबर आमचो मिनिस्टर सर श्री सुभाष फळदेसाय हांचो ड्रीम प्रोजेक्ट जावन आसा. सरान ह्या प्रोजेक्टा खातीर खुबशे अशे ओपोजिशन लोकांनी तांकां हें केलां. फाटल्या टायमार हांगा कोटाले सजेस्ट जाल्ली तेन्ना. पूण आतां आमच्या सरान हांगा आमच्या गांवांत ते म्हणल्यार रिवण गांवांत आमच्या IIT येता. आमचो सराक हांव कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा. सराचें ड्रीम सक्सेसफूल जाता आनी आमी तेका पळयता. आनी सांगतले म्हणल्यार आमचे यूथ जे कोण अनएम्प्लॉय आसा तेंचे खातीर ही एक गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी आसा. ही IIT जी येता ती आतां तूं म्हणलें झाडां आमी कट जाता. हें कितें मायनींग न्ही. मायनींग तर जाल्लें जाल्यार झाडां मारप जाता. आतां इतलें मायनींग चल्लें, सगळीं झाडां कापलीं. IIT म्हळ्यार शिक्षणीक माध्यम. तेन्ना तितूंतल्यान झाडां मारपाचो हो तो प्रश्नूच येना. बारीक सारीक निवळ करतले ते IIT बांदतले आनी आमचे मेन म्हणल्यार आमच्या गांवच्या लोकांक रोजगार मेळटलो तितूंतल्यान. ना जाल्यार ह्या रिवणाक कांयच जावपाचें ना म्हाका तर अशें दिसता. आनी हे सुभाष फळदेसायान जे कितें सुरवात केल्या ती एकदम बऱ्यांतली केल्या. नाल्यार आमच्या गांवाचो केन्ना विकास जावपाना आनी कसोय हांगा प्रोजेक्ट येवपाचो बी ना.
आणि एक म्हाका तुका एक सांगून अशें दिसता की IIT म्हणल्यार एक सोऱ्याची फॅक्टरी न्ही, हांगा पोल्युशन जाता म्हणपाक. हें शिक्षणीक माध्यम. जे हुशार भुरगो आहा तो शिकतलोच आनी आमच्या गांवच्या भुरग्यांक काम मेळटलें. जावं गांवच्या भुरग्यांक मेळटलें, तेच्या नंतर सांग्या वयल्या भुरग्यांक मेळटलें, जाल्यार गोंयच्या भुरग्यांक मेळटलें. रिवणा पंचायतीचो सरपंच वैशाली नायक म्हणटा पंचायत मंडळाचो IIT खातीर पुराय तेंको आसा. आमी जेन्ना सांग्यार सुद्दां पळय IIT प्रकल्प येता म्हणून कळयलो तेन्ना पयलीं आमच्या रिवण पंचायतीन तांकां आमी रेजल्युशन दिलेलें. पूण आतां आमच्या रिवण भितर आमकां IIT येता म्हणून आमकां खूब बरें दिसता आनी आमी तेजें स्वागत करतलीं. आमच्या पंचायत बोर्डीन फूल सपोर्टान आमकां IITचें रेजल्युशन आमी दिल्लें आसा आनी आमच्या पंचायतीन फूल सपोर्ट आहा. तशें म्हाजे गांवचे भाव आहात तेणी म्हाका फूल सपोर्ट केल्लो आहा आमचो IIT प्रकल्प येवचो म्हणून. आतां जे कुळागर आसा लोकांची या ते प्रायवेट लँड म्हणला पूण कुळागरांय आहा, शेतां आसा, ती कशी तेंची सॉल्व जातले प्रॉब्लेम? ते जेन्ना IIT हो प्रकल्प येवपाचो आसा तेन्ना आमचो आमदार आहा जो मिनिस्टर आहा तेणे तेंचे कडेन जे प्रत्येक ते हे जे मालक आसा तेंचे कडेन पयलीं विचारून करून हे आमी IITचो प्रोग्राम तेणे हांगा हाडलेलो आहा. सांग्यार रिवणाक सध्या तरी थळावे आनी पंचायत प्रतिनिधीचो IIT येवकार. निदान आतां तरी IIT प्रकल्प जावप गरजेचो आसा, नाजाल्यार परत मजा मागल्या अशी परिस्थिती जावपाची. गोमंतक TV खातीर गौरेश सतरकार. सत्तरी मालांतल्या शेतकाऱ्यांनी रोजांचे मळे फुलयल्यात. वाळपय विभागीय शेतकी खात्याच्या मार्गदर्शना खाला शेतकाऱ्यांनी रोजांचे पीक घेतला. आता दसरो लागीं पावलो. लोकांनी ह्या थळाव्या शेतकाऱ्यांकडल्यान रोजां विकत घेवन तांकां थंयचे थंय मार्केट दिवचे म्हूण शेतकी कार्यालयाचें आवाहन. पळोवया हो खासा रिपोर्ट. फाटल्या 4 वर्सां सावन सत्तरींतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतले 40 शेतकार रोजां रोयतात. अंदूय शेतकारांनी व्हडा प्रमाणात रोजांची यशस्वी लागवड केल्या. कुमठा आनी सावड्ड्याचे हे रोजांचे मळे. शेतकी खातें दर वर्सा रोजांच्यो बियो दितात. सादारण जुलय वा ऑगस्टांत रोजांची लागवड करतात. दसरो लागीं पावता म्हणसर रोजां फुलपाक लागतात. दसऱ्याचे 2 दीस आनी दिवाळे कडेन रोजांक चड मागणी आनी खप आसता म्हूण हे शेतकार सांगतात. गेल्या वर्सा 1-2 वर्सां पयलीं मी रोजां लायता, तितली इल्ली आनी वाडोवनय लायता. मार्केट ताका बरें गावता. 1-2 दीस दसऱ्याक गावता आनी दिवाळेक लक्ष्मी पुजनाक. कितली एकरान लायला तुमी अशी म्हणजे तुमची? 1,500 स्क्वेअर मिटराक रोजां लायल्या. रोजां लायला आनी आतां जाली ती? हय जाली. हय आतां दिवाळीक एका दसऱ्याक काडपाची? हय दसऱ्याक काडपाची. तुमकां हे तुमी रोंपे खंयच्यान हाडलेले झाडां हे? आमकां एग्रीकल्चरान सपोर्ट केल्लो ती हाडून दिवपाक. आनी आतां आनी तुमी भितर तुमचे हितूर शेतान आनी कितें लायला? आनी चिबूड लायले, काटे कणगी, भेंडे. तांकां सगळ्यांक रेट आसली? रेट आसली. पावसान लायली सगळी? हय पावसान. आनी आतां चालू आहा? हय चालू आसा. आतां रोजां तुमचे लोक घरा येवन व्हरता? हय घरा येवन व्हरता. आतां दिवाळेक जायते गांवचे लोक सगळे येतले आनी जास्त गावल्ले ती बाजाराक मार्केटाक व्हरता. बाजारान बी वयता? बाजारात व्हरता. आमच्या शेतांत रोजाची लागवड केल्या, कराने केल्या, चिबूड आहे ते सगळे आमी करता. पप्पा म्हजो शेतकरी, ताका हांव सपोर्ट करता. तुमी हे रोजां पळय केन्नाच्यान लावपाक स्टार्ट केल्या? रोजां आमी गेल्या 2 वर्सांच्यान लावपाक स्टार्ट केल्या. आनी गिरायक आसलेली गेल्या वर्सा? गेल्या वर्सा कमी गिरायक आसलेले, कमी आसले. आतां तुमी काडपाक चालू केली की आतां काडटले? ना आतां काडपाक चालू करपाक जाय ती लोकांनी. आनी ह्या तुमकां रोजांक तुमी खंय घालता? ही रोजां आमी मार्केटान घालता, वाळपय, आनी गांवांत दिता. गांवांत दिता. लोक गांवांतले येवन व्हरता? हय लोक अशें सांगल्यार येवन व्हरता. आनी ह्या हेका तुमकां आतां कोणाचो सपोर्ट म्हणजे एग्रीकल्चर कोणा कृषी खातें बी तुमकां मार्गदर्शन बी केला? मार्गदर्शन एग्रीकल्चरान. हय हे रोंपे तुमी खंयच्यान हाडलेले? एग्रीकल्चरान. एग्रीकल्चराच्यान. ह्या फावट मी मॅरीगोल्ड ट्राय केल्या, जाले म्हाजी बरी. मातशी कॅर कमी जाले, पावस बी मातसो कमी जास्ती जाता न्हू म्हण तेजेर फरक पडला मातसो. आनी मी भातय म्हाजी एक सादारण 1.5 एकर जागा आसा, तितून मी भातय रोयता. मॅरीगोल्ड हे फावट ट्राय केल्या. भेंडी लायता, भाजी खूब तरेची लायता. आतां मॅरीगोल्ड जाल्यान ताका फक्त मार्केटिंगचो मातसो इश्यू आसा. आतां आमचे लोक घेतले चड दसऱ्याक, पूण हांगा बाकीच्या लोकांनी बी जर लोकल फार्मराक चड प्रोत्साहन दिलो जाल्यार फार्मरय मातशे उमेदीन करतले.
म्हणून मातशी रिक्वेस्ट आहा लोकांकूय आमच्या लोकल लोकांक की आपले जे फंक्शन आसा तेका लोकल कोणाचें कितें आहा जाल्यार ते घेया. शेतकी खात्यान शेतकारांक हळडुळे आणि केसरी रंगाच्या रोजांचे रोपे उपलब्ध करून दिल्ले. शेतकारांक बऱ्यापैकी पीक मेळ्ळा. आता थळाव्यांनी ह्या शेतकऱ्यांकडल्यान रोजा घेवन तांकां उर्बा दिवची म्हूण विभागीय शेतकी अधिकारी विश्वनाथ गावस हांचे आवाहन. तर आमच्या ह्या 70च्या वाठारांत जवळ जवळ 40 शेतकऱ्यांनी जी झेंडूची फुलां आसा तेजी लागवड केल्ली आसात आणि ती आता फुलांन तयार जाल्ली आसा जेणे करून दसऱ्याच्या कार्यक्रमाक सगळी उपलब्ध जातली. आमचे लोकल जे शेतकार आसात तेंच्यांनी फाटली 3-4 वर्सां जाली हे प्लॉट ते 500 स्क्वेअर मिटर 1000 स्क्वेअर मिटर अशी फुलां लायतात. तर ह्या वर्सात सुद्दां आमच्याकडे 2 कलर जे येलो कलरचे आणि ऑरेंज कलर अशी दोनूय व्हरायटी आमी ह्या फावट शेतकऱ्यांक दिल्ली आसा. ते थोडे प्लॉट्स आसा ते आत्मा थ्रू म्हणजे एग्रीकल्चर टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट एजन्सी हेज्या थ्रू आणि थोडे स्टेटा अंडर म्हणजे जे डिपार्टमेंटा अंडर ते सेटल केले वयतले. तर त्या शेतकऱ्यांनी बरी कुळदाद घेवन फाटल्या 2 म्हयन्या पयलीं जी झेंडू लायिल्ली आसा ती आता फुलां येयल्ली आसा आणि ती आता थोड्या दिसांनी बाजारात अवेलेबल जातली. आमी सदां म्हणटा की आत्मनिर्भर असे शेतकार जावंक जाय. तर आमचे शेतकार जे आसा ते आत्मनिर्भर जावपाच्या वाटेन आसात आणि खुबशे लोक प्रयत्न करतात. फाटल्या वर्सा सुद्दां तांकां प्रॉफीट जाल्ले तेंच्यांनी अंदू फुडाकार घेवन स्वता फुडें येवन तेंच्यांनी लायिल्ली आसा. त्या भायर आमी आनीक नवे नवे जे शेतकार आसात तांकां फुडें काडून तांकांय ते सिडलींग जे आसात ते दिल्ले कडेन आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर वाळपयच्यान सपना सामंत. मडगांव कदंबा बस स्टँडाची स्थिती सामकी बाबत जाल्या. 2011 वर्सा तेन्नाचो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन घाल्ली बुनयाद तशी आसा. रिक्षेकार पायलट आनी प्रवाशांचे सामके हाल जाल्यात. मडगांव कदंबा बस स्टँडाची सामकी बाबत स्थिती जाल्या. फाटली कितलीशीच वर्सां जाली रस्तो दुरुस्ती नवी शेड घालची म्हणून रिक्षेकार पायलट मागतात पूण कोणूच लक्ष दिना. तो आम्ही आता फाटली काही वर्सां जाली हांगा भाडें मारता आनी कोणाक आमच्या स्टँडार जाणटेलो कोण येता तांकां आमकां रिसीव करपाक बस स्टँडार वचपा पडटा भितर. तर आमी जेन्ना बिस्तर वयता भितर वचून जाणटेले आसता कोण पेशंट आसता कोण कितें आसता तेजे अशें जाता की पेशंट आमी व्हरता आसतना ताका अकस्मात कॅच येता प्रॉब्लम जाता. आमकां काही घरा पावपा पेक्षा आमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत पावचें पडटा अशी आमकां सहन करचें पडटा. आतां तुमी बस स्टँडार भितर वयता जेन्ना आमी वयता रिक्षा सामकी हालता आमची 3 व्हिलरी कित्याक रिक्षा सामकी हलकटा गाडी तेन्ना भायर काडटा तेन्ना आमकां खूब त्रास जाता. आनी मडगांव भितर जे रस्ते जाल्ले आसा ते आमी सोंसपाक शकना. कदंबा डेपोचो मॅनेजर म्हणटा रस्त्याच्या कामाचे टेंडर जाला. रोड म्हणजे आमचे आतां बस स्टँडाचे ऑलरेडी रस्त्याच्या कामाचे टेंडरींग जालां. सो दॅट फायल आतां DT कडेन वयतली. सो एज सून एज दॅट एप्रूव म्हणजे रस्त्याचें काम आमचें चालू जातलें आतां. टेम्पररी सद्या जर पळयलें आमी जाल्यार रस्ते आमचे जे पॉटहोल्स आशिल्ले ते आमी विथ हें लॅटरायज स्टोन हाडून आमी ते सद्या फिलिंग अप केलां आनी टेम्पररी सद्या तो अरेंजमेंट केला. सबसिक्वेंटली जो कंप्लीट फिनिशींग वर्क आसा तो आनी एक थोड्या दिसांनी जातलो. सो वन्स द टेंडर इज आउट आनी तो एप्रूव जाल्या नंतर ते सगळे इमिडिएट इफेक्ट फास्ट मोडाचेर घेतला. ऑलरेडी हे सगळे आमच्या हेड ऑफिसान सगळे टेकअप केल्ले आसा. हे रस्त्याची बेगोबेग दुरुस्तीची मागणी सद्याक मडगांवकार करपाक लागल्यात. आमी सद्या आसा KTC बस स्टँड मडगांव हांगा आनी KTC बस स्टँड मडगांवची परिस्थिती एकदम बिकट आसा. फाटलोच रस्तो पळोवंक जाल्यार सारको व्हाळाच्या फास्ट वत आसा आनी भितरले रस्ते आसात ते फोंडार पडिल्ले आसात कंप्लीट बेड आसा. आनी ती शेड आसा ती कितली वर्सां जाली रेनोवेशना लागून रडटा. शेडीचें अजून रेनोवेशन जालें ना. 2011 दिगंबर कामत तेन्नाचे मुख्यमंत्री आनी फावंडेशन करून जाल्लो बस स्टँड रेनोवेशन करपाक लागून मल्टी अल्ट्रा मॉडर्न म्हणून बस स्टँड करपाक लागून जाल्लो आनी तेन्ना तो अजून पर्यंत तसोच आसा. कांयच जालें ना ताजे नंतर अजून पर्यंत हो बस स्टँड रेनोवेशनार हाडटा. आमी डेपो मॅनेजराक विचारलें डेपो मॅनेजर म्हणटा आमी एस्टिमेट धाडिल्लो आसा वचून एप्रुवलाक उरला पूण हांगा ड्रायव्हरांक भितर येतना आनी पॅसेंजराक जिवाचे हाल करून भितर वचचे पडटात. भायर वतनाय सेम परिस्थिती आसा. दक्षिण गोंयचो हो मुख्य बस स्टँड इंटर स्टेट बसी हांगच्यान वतात. बॉम्बे कारवार हांचे सगळे बसी पुण्याक हांगच्यान वतात आनी हो एक मुख्य बस स्टँड. दक्षिण गोंयचे सगळे लोक हो बस स्टँड वापरतात. तरी ह्या बस स्टँडाची परिस्थिती अशी जाम आसा.
ह्या बस स्टँडाची फावंडेशन आसतना पयलीं कुंकळेचो बस स्टँड जालो, काणकोणचो बस स्टँड जालो, शिरोडेचो बस स्टँड जालो, पूण मडगांवचो बस स्टँड आज पर्यंत तसोच आसा. केन्ना जातलो काय म्हणून लोकांचो प्रश्न पडला. बेगीतले बेगीन हो जावचो अशी लोकांची मागणी आसा. दक्षिण गोंयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरव करून उलयतां. काँग्रेसींतल्या फुटीरवादी आमदारा विशीं अपात्रता याचिका दाखल करून लेगीत सुनावणी घेवपाक कळाव केल्ल्यान काँग्रेसीचे फुडारी गिरीश चोडणकार हांणी सर्वोच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केल्ली. ह्या याचिकेच्या फाटभुंयेर 8 आमदारां सयत सभापती रमेश तवडकार हांकां सर्वोच्च न्यायालयान नोटिश्यो काडल्यात. तशेंच डिसेंबर म्हयन्याच्या पयल्या सप्तका मेरेन ह्या नोटिशींक जाप दिवपाची मुजत दिल्या. ह्या मुजतीन वाड जावची अशें ह्या वेळार न्यायालयान आदेशांत म्हणलां. Today, Mr. Girish Chodhankar's petition was listed before the Honorable Supreme Court, seeking directions to the Speaker Goa Legislative Assembly to decide disqualification petitions, pending disqualification petitions in respect of 8 MLAs who had defected from the Indian National Congress to the BJP in the month of September 2022. The matter was listed before a 2-judge bench of the Supreme Court, and arguments were led by Dr. Abhishek Manu Singhvi, learned senior advocate. Dr. Singhvi primarily argued that the Speaker had failed to perform its constitutional mandate of deciding disqualification petitions in a time-bound manner and with promptitude. In fact, the Speaker had kept the same pending for more than 11 months now, as the disqualification petitions filed by Mr. Girish Chodhankar dates back to November 2022. Dr. Singhvi therefore sought a proper roadmap from the Honorable Speaker, and sought directions to decide the same in a time-bound manner. The Honorable Supreme Court was pleased to issue notice to the Honorable Speaker and 8 defecting MLAs and sought responses from the same in this regard. पिटिशन डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन आहे जवळजवळ 11 महिने पयलीं स्पिकारा मुखार घातलेलें की हे आमचे 8 जे आमदार गेल्याक ते तेंगेलो जो मर्जर आसा तो इल्लिगल आसा. ओके. कारण फक्त आमदार 2/3 एक जावन पार्टी खंयची मर्ज जावपाक शकना. आमची पार्टी ही नॅशनल पार्टी म्हणून तेंगेले मर्जर आसा ते इल्लिगल आसा म्हणून ते डिस्क्वॉलिफाय जाता. सो स्पिकरान 11 महिने जाले अजुनूय म्हाज्या डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशनाचेर नोटीस सुद्दां इश्यू केली ना. आनीक ह्या कारणान जो सुप्रीम कोर्टान गायडलायन्स दिल्लो आसा, डायरेक्शन दिल्लें आसा की 3 म्हयन्या भितर पिटिशन कंप्लीट करपाक जाय, डिस्पोज करपाक जाय. ते स्पिकरान केल्लें ना. तेजे नंतर हांव हायकोर्टान गेलो. हायकोर्टानी स्पिकराक सांगलें तूं ते बेगीन कर म्हणून. स्पिकरान अफिडावीट दिली हायकोर्टान की आपूण ते एक्सपिडियसली डिस्पोज करतलो म्हणून. तेजे नंतरूय बीन कांयच रिस्पॉन्स ना. तें पळोवन हांवें सुप्रीम कोर्टा कडेन पिटिशन फायल केलें आनी तेजे नंतर हॉनरेबल सुप्रीम कोर्टान स्पिकराक आनी 8 जे डिफेक्ट जाल्ले काँग्रेसचे आमदार आशिल्ले तांकां नोटीसी इश्यू केल्याक आनी चड करून ते 1 तारखेक टेंटेटिवली 1 डिसेंबराक ते फिक्स केल्ले आसा. आनी तेजे पयलीं ह्या 8 आमदार आनी स्पिकराक तेजे रिप्लाय फायल करपाक पडटलो. आमच्या लॉयरान जो आमचो सिनियर कावन्सील आसा एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी हांणी आर्ग्युमेंट करता आसतना सांगलें की स्पिकर हे डिले करीत आसा आनी आतां स्पिकराक एक तर डायरेक्टीव दिवची नाल्यार स्पिकरा कडल्यान शेड्यूल मागून घेवचो की म्हाजें हें डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन जे मुखार आसा ते तो केन्ना मेरेन डिस्पोज करतलो. ज्येष्ठ नागरिकांक कदंबा बसीन हाफ तिकेट मेळटा, पूण खाजगी बसीन प्रवास करतना ज्येष्ठ नागरिकांक ही सुविधा लागू पडना. तेन्ना खाजगी बसींनी लेगीत हाफ तिकेट मेळची अशी मागणी ज्येष्ठ नागरिकांनी केल्यात. प्रायव्हेट बसीन ना तेन्ना प्रायव्हेट बसीन बी तुमकां अर्दी तिकेट दिवची म्हणून मागता तुमी. इच्छा की गव्हर्मेंट एक्शन घेवन बरें जावचें म्हणून प्रायव्हेटाकूच हाफ तिकेट करची अशी तुमची मागणी आसा. रूट कोण दिता? गव्हर्मेंट दिता. कोण दिता? RTO दिता. रूट सँक्शन करून लोकां खातीर दिता. पूण हें जर सरकारान तें करपाक जाय. जर सरकार जर तो रूट जर दिता
रूट ताका परमीट जर दिता जाल्यार सरकारान बी हेचेर विचार करून ज्येष्ठ नागरीक जे आसा तांकां ह्यो सुविधा प्राप्त करून दिवच्यो. प्रायव्हेट बसीन सुद्धा तेजे जे कितें समज जर फाल्यां जे कितें आसा फाल्यां समज जर तांकां नुकसाण किंवा त्या हेतून जाता गव्हर्मेंटान तांकां हें करचें, तांकां भरपाई दिवची. पावस उसरा येवनूय अंदू वर्सा भाताचे बरेपैकी पीक जाल्ल्याचे ताळगांवच्या शेतकाऱ्यांनी सांगले. ताळगांवचे शेतकार भाताचे वारे करपाक व्यस्त आसात. पळोवया शेतकाऱ्यांचे म्हणणे. वर्सा पावसान सामकी उसरा आपली हयनशी हजेरी दाखयली. बरें पीक येतले काय ना हाचे विशीं शेतकारांक दुबाव पडिल्लो. पिकावळीक मातसो कळाव जालो खरो, पूण खूब बरें भाताचें पीक आयिल्ल्याचें ताळगांवच्या शेतकाऱ्यांचें म्हणणें. एक्चुअली कितें जाला, पावस पडला म्हणून आमकां मातसो लेट जाला, पूण भात एकदम बरें जाला. फक्त इतलें लुकसाणूय कितें पडलां. पूण ह्या हिशोबान गव्हर्मेंट आमकां कितकें हें दिना. गव्हर्मेंट सांगता की आमी हें दिता तें दिता, पूण हेजो कांयच उपयोग ना. ओके, पूण ह्या वर्सा चड पावस पडल्यान तुमकां कितें प्रॉब्लेम बी जाला? पयलें प्रॉब्लेम जाल्लें बुडलेलें, पूण ह्या वर्सा भात खूब जाला. पावस उसरा आयलो मात उपरांत खूब झडलो. उसरा आनी उपरांत खूब पावस झडून लेगीत अंदू भाताची पिकावळ बरी आयल्या. सरकारा कडल्यान कांय मजत मेळना, मात थळावो आमदार बाबूश आमकां जायती मजत करता म्हणून शेतकाऱ्यांनी सांगलें. आमचे लोकल एमएलए पळया तो तरी आमकां हेल्प करता. कोण बाबूशाची बाय, सरपंच हे आमकां हेल्प करता. पूण गव्हर्मेंटाच्या हेचेर अशें तूं कांय ना. तुमकां मशीन बीन दिता तें मेळना? कांयच ना. आतां हे फावट पळोवया, आमकां प्लॉविंग मशीन दिल्लें, पंचायतीनूय फुकट दिल्लें, गव्हर्मेंटान सबसिडी ती पयलीच. पूण हे फावट आतां हें आमी हें केलां हार्वेस्टींग, तेजें कितें दिता जाल्यार वेल्यान पूण न्हू. हे फावट हार्वेस्टिंगाक पयशे वाडयल्या. ओके, बट ह्या वर्सा पावस जरी चड पडलो तरी तुमकां भात चड मेळ्ळा? भात एकदम बरें. ओके, चड गेल्या वर्साचे पण भात चड जाला. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकार. गोंयच्या दर्यादेगांची झीज भरून काडपा खातीर सँड मोटर ह्या डच तंत्रगिन्यानाचो उपेग करतले अशी माहिती पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल हांणी दिल्या. हालींच काब्राल हांच्या अध्यक्षतायेखाला पर्यावरण खात्याच्या एका शिष्टमंडळान हॉलंड वचून ह्या तंत्रगिन्यानाची हालींच पळोवणी केली. सँड मोटराचो उपेग गोंयांतूय करतले. ताचे खातीर डिसेंबर म्हयन्यांत हॉलंडच्या शास्त्रज्ञांक गोंयच्या दर्यादेगांचो अभ्यास करपा खातीर आपयतले अशी माहिती मंत्री निलेश काब्राल हांणी दिल्या. आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्या की तेणी येवन सायंटिफिकली स्टडी करपाक जाय, अंडर करंट स्टडी करपाक जाय, विंड वेलोसिटी स्टडी करपाक जाय, खुबश्यो गोश्टी करपाक जाय. तेजे खातीर आमी ते डिसेंबर येवपाचें काम आमी गोंयचो गव्हर्मेंटाक होस्ट करतले. ते येतले चॅक करपाक. आमी NCR, NIO बाकीच्यो सायंटिफीक बॉडी आसा तांकां एकठांय करतले, तेंचे डिटेल घेतले तांकां दितले आनी दे वील देन एडवायज अस हाव टू गो अबाउट इट. सो म्हाका दिसता हेजेर म्हाका दिसता जर केलें आनी दे आर गिवींग गॅरंटी that they are work there at that particular stretch जे आज ते केला फॉर द नेक्स्ट 30 years ती बीच तशीच उरतली. सो इट इज अ गुड डिसिजन. आमी पळयता फाटल्या सरकारांनी खंय कोणे तरी जिओ ट्यूब घातलो रेंव तयार करपाक बीच रोडींग, फेल जाले. मागीर ट्रायपॉड घातले, अंजुना बी तेच्यानी पळय ट्रायपॉड घातले, ती फेल आनी वर्स जाले. सो सायंटिफिकली ते म्हणटाले, आमी तेणे डिस्कस केले, ते म्हणटाले दिस इज नॉट द वे ऑफ सायंटिफिकली ऑफ मेकिंग थिंग्स. सो दिस इज द सक्सेसफूल वे अशें तेणी सांगलें. दुसरे कडेन तेणी दाखयलें की अशे बिचार खंय तरी बांदारा बांदल्या, म्हणजे अशें हें येवपाक, पूण ते इफेक्ट दुसरे कडेन जाता. पूण हांगा तेणी सायंटिफिकली प्रूव केला. ऑलमोस्ट कोस्ट लायन ऑफ ऑलमोस्ट 8 kilometers तेणी केला आनी दे हॅव सक्सिडीड वेल. आनी म्हाका दिसता वी हॅव टू टेक देम ऑन बोर्ड टू हेल्प अस इन अंडरस्टँडींग सायंटिफिकली हाव वी कॅन गो. आता पळोवया कलेच्या निर्मितीत नाविन्याचो सोद लावपी सुबोध केरकराची कला. I am never tired of experimenting. I like to try all kind of things to create my art. Today I thought I will take some oil crayons and then scribble something on paper and then create ink
drawing over the scribble. And this was the result. I'm extremely happy with it. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. जिग्नेश आया है क्या? केक में अंडा है.